नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। 10वीच्या परीक्षेचा निकाल 85.15%, अनुय चलिया फुडे। हेडगेवाराचे विधिका कामतीक 97% मार्क, कुडचडेच्या सायरा देसाई आणि फोणेच्या अश्विन बालेक 95.83%। आयटी कंपन्यांनी गोयात गुंतवणूक करची, केंद्रीय रेल्वे मंत्र्याचा उलो। आयटी गुंतवणूक धोरणाचा मसुदा सुचोवण्या खातीर जाहीर, जून निमण्या मेरेन धोरण तयार जावपाची शक्यताय। एम्फिबियन सीप्लेनाचो गोयात पहिलेच फावट यशस्वी प्रयोग। हेलिकॉप्टर टुरिझम हाडपाचे दिकेन पर्यटन खात्याचो यत्न, ऑगस्ट म्हणल्यार सीप्लेन सेवा सुरू। तमिळनाडूत परत एक फावट अम्मा राज। जयललितान मुख्यमंत्री पदाचा घेतलो सोपूत, हेर 28 मंत्र्यांनी घेतलो सोपूत। सुवाळ्याक रजनीकांता सहित हजारांनी लोक। आणि स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान मोहन बागानाक मारले। स्पोर्टिंगाच्या माथ्यार अजून रेलिगेशनाची तलवार, बागानाक लीग जिखपाचो चान्स। खबर विस्तारान। 10वीचो निकाल 85.15% लागलो। 10वीक अनुय चलयांचो रिझल्ट बरो लागला। 86.1% चलयां आणि 84.30% चले पास जाल्यात। 12वी उपरांत 10वीकूय चलयांच फुडें। 76 स्कुलांचो रिझल्ट 95%वर लागला। कांय भुरग्यांच्या पालकांनी प्रुडंटाक कळयलां त्या प्रमाण पणजेच्या हेडगेवार स्कुलाच्या विधिका कामतीक 97% मेळ्ळ्या। कुडचडेच्या न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाच्या सायरा देसायाक आणि फोणीच्या आल्मेदा स्कुलाच्या अश्विन बालेक 95.83% मार्क्स मेळ्ळ्यात। गोंय शालांत मंडळान शेनवारा 10वेचो निकाल जाहीर केलो। निकाल लागलो आणि गोंयभरच्यान पालकांच्या प्रुडंटाक फोन येवंक सुरू जाले। ते म्हायती वेल्यान बऱ्यापैकी मार्क घेतिल्ले कांय भुरग्यांची नांवां आयल्यात ती अशी। पणजेच्या डॉक्टर हेडगेवार हायस्कुलाच्या विदिता कामतीक 97%, कुडचडेच्या काकोडकार स्कुलाच्या संस्थेच्या सायरा देसायाक 95.83%, फोणेच्या आल्मेदा स्कुलाच्या अश्विन बालेक 95.83%, कुडचडेच्या काकोडकार स्कुलाच्या कपिल पावसेक 95.66%, विवेकानंद हायस्कुलाच्या बोरीच्या श्रीयल प्रभुदेसायाक 95.66%, कुडचडेच्या गार्डन एंजल स्कुलाच्या सिद्धी मडकयकाराक 95.66%, शांतादुर्गा हायस्कुलाच्या कृष्णा जोशीक 96.1%, शांतादुर्गा हायस्कुलाच्या द्वारकेश शेणवी मांद्रेकाराक 96%। टिचर्सांनी म्हज्या खातीर खूब केला, म्हणजे प्रत्येक वेळार प्रत्येक स्टेपार तांणी म्हाका हेल्प केला आणि इंटरनली सुद्दां न्ही, म्हणजे सगळ्या हातूंनी सगळ्या फिल्डांनी तांणी म्हाका फुडें वचपाक सगळ्यांनी प्रोत्साहीत केला। आणि टिचर्सां खातीर, म्हज्या पेरंट्सां खातीर, देवा खातीर, म्हज्या फॅमिली खातीर हांव हांगा आतां इतली पर्संट पडल्या म्हाका। हांवें आतां सद्याक पेस जॉयन केला सायन्स इंजिनियरिंगा खातीर। म्हाका जाल्यार दिसता ही मातशें ती कृपा म्हणून, म्हणजे तेर क्रेडीट ताकाय वता, तशें ताजे टिचर वर्गांकूय वता, तशेंच आमी ट्युशन घेताले त्या भट्टा कडेन ताकाय क्रेडीट वता आनी चड क्रेडीट आवयकूय वता। ताणें खूब त्रास घेतले रात दीस। ताका फ्रॉम प्रायमरी टू आज पर्यंत 10th पर्यंत ताका केन्नाच अभ्यासाक बस अशें म्हूण सांगचें पडना। डेली ताजें रुटीन डेली स्टडी चालू आसतलें। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर फॅमिली। वी आर इट इज ब्रॉट हर ऑनर अँड ग्लोरी टू आवर फॅमिली। वी आर एक्स्ट्रीमली हॅपी। अंदू 85.15% निकाल लागलो। पोरू 83.51% लागिल्लो। 76 स्कुलांचो निकाल 95% परस चड आसा। 84.30% चले जाल्यार 86.1% चलयो पास जाल्यात। पणजेच्या हेडगेवार हायस्कुलाचो रिझल्ट शेगेत 9वे फावट 100% लागला। Number of the candidate passed is 16,674, giving you the percentage as 85.15. Boys 8,315 they have passed, girls 8,359. Exempted boys 261, girls 228. 76 schools they are figuring in this 95% and above, of which 2 are special schools. गोवा बोर्ड SSC टॉपरांचे मेरिट लिस्ट जाहीर करिना। बऱ्यापैकी मार्क पडल्यात म्हूण भुरग्यांच्या पालकांनी प्रुडंटाक कळयल्या ते प्रमाण ही नांवां दिल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
IT कंपन्यांनी गोंयांत गुंतवणूक करची असो उलो केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून मारला. केंद्राच्या डिजिटल इंडिया प्लॅनात गोंयची मुखेल भूमिका आसपाक शकता अशें सुरेश प्रभू उलयलो. IT गुंतवणूक धोरणाचो मसुदो गोंय सरकारान सुचोवण्या खातीर उक्त केला. ते निमतान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळी वेळार तो उलयतालो. गोंय रोखडेच मुखेल IT हब जातलें अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक दिसता. So the Chief Minister has not appointed me as an ambassador of Goa. But still, I will tell you, as a very unbiased person, that Goa is the right place for making investment of this kind. Goa will be the right place where you can generate huge advantage. You'll find probably one of the rarest places where the people are so friendly, and always we should all target to make Goa the next destination for a new generation CIT industry. Not just the type of IT industry that exists in other parts of the country or other parts of the world. गोंय सरकारान आपल्या IT गुंतवणूक धोरणाचो मसुदो शेनवारा सुचोवण्या खातीर उक्त केलो. IT धोरण तयार करचे पयलीं लोकांच्यो आनी जाळवणदारांच्यो सुचोवण्यो मतीन घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तुया आनी चिंबला IT पार्क उबारूंक सरकारान मान्यताय दिल्याचे पार्सेकारान सांगलें. The objectives being to create world-class IT infrastructure in the state, to promote investment in IT, ITES and ESDM industry, to promote AVGC. AVGC is animation, visual, gaming and comics. AVGC industry as a potential sector for attracting investment under ITES, to provide level playing field to the startups, to maximize direct and indirect employment opportunities for the youths in the state. गोयच्या पात्र तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवपाचेर IT धोरण भर दितले अशें पार्सेकार म्हणटा. गोयच्या पात्र आनी बेकार तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवपी कंपन्यांक आनीक सवलत दिवपाचे पार्सेकार उलयला. Upon generating local employment in the form of reimbursement of 10% of the salary paid out of 10% of the salary paid to local employee would be reimbursed by the government. Projects creating 500 or more employment opportunities for the locals will be considered for further additional incentives. सगळ्या प्रकारच्या प्रदूषण मुक्त उद्योगांक गोंयांत येवंक ग्रीन सिग्नल मेळटले अशें सभापती राजेन आर्लेकरान सांगले. We have a better environment to be here, all industrialists. We are looking for non-polluting industries. I think IT is none better than any other else. So we have to have such type of industry here. We are going to create at the proposed sites, that is one at Tuve and another at Chibal. म्हयन्या भितर IT गुंतवणूक धोरण तयार जावपाची शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. एम्फिबियन सीप्लेन पयलेच फावट गोंयांत मांडवी न्हंयत देंवलें. 9 सिटांच्या ह्या सीप्लेनाचो प्रयोग पर्यटन खात्यान केलो. फुडल्या पर्यटन सिजनाच्या तयारेक पर्यटन खातें लागना. दाबोळी ते कोको बीच मेरेन दोनापावला आनी शापोरा न्हंयत सीप्लेन सेवा आसतली. हेलिकॉप्टर ट्युरिझम गोंयांत हाडपाचे पर्यटन मंत्री उलयलो. पर्यटकांचो आंकडो 12% वेल्यान 15% व्हरतलो म्हणून पर्वळेकार सांगता. ऑगस्ट म्हणल्यार सीप्लेन, हॉट एअर बलून आनी एम्फिबियन बस सेवा सुरू जातली. सक्सेसफुली आयज तेजें लॉन्चिंग जाल्लें आसा, टेस्टिंग जाल्लें आसा. हेली टुरिझम म्हणजे हेलिकॉप्टर सुरवात करप अशें सरकारान थारायल्लें आसा. गोवा टुरिझम हें वाडपाच्या नेटान जें आसा तें खरेंच आमी 12.5% वयल्यान 15% पर्यंत व्हरून पावयतले. तो नेटान समवेर मिड ऑफ द ऑगस्ट हॉट एअर बलून, एम्फिबियस व्हेकल आनी हे सी प्लेन ह्या तिनूय गोश्टीचे बरे भशेन मिड ऑफ ऑगस्टांत टुरिस्टांक तेजो उपभोग घेवपाक मेळटलो. आत्ताची सिटर आसा ही 8 सिटर आसा. अजून वाडोवन जर बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो जाल्यार आनी एक फ्लायट एड करून प्लेन एड करून 16 सिटर्सची सुद्दां करपाक मेळटा. दाबोलीच्यान आपल्या कोको बीच, दाबोलीच्यान दोनापावल, दाबोलीच्यान आपल्या शापोरा रिवर. आतां गोंयांत पर्यटन म्हळ्यार फकत दर्यावेळ अशें उरचें ना. सीप्लेन सेवा आनी हेर सेवां खातीर पर्यटक गोंयांत येतले अशें JTDCचो चेअरमॅन निलेश काब्रालान सांगलें. स्वप्न आशिल्लें वॉटर प्लेन लॉन्च जावपाक आज ते टेस्ट रायड जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता जशें टुरिझम मिनिस्टरान सांगलां की फुडल्या सिजनान तेजे कमर्शियल एक्टिविटी चालू जातली आनी अशें करून खुबशे आनी एक्टिविटीज आमी चालू करपाचे आसा. आज टुरिझम जे इतली वर्सां आमी फक्त बिचीचेर डिपेंड जाताले तेन्ना आमी एलायड सर्विसीस
हांव येयलो तेन्ना आमी व्हायट वॉटर राफ्टींग चालू केल्लें. तेजे नंतर खुबशे सर्विसीस आतां एड जायत आसा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.